विसवा उपरांत येवकार करमळी बुद्रुक गांवांत जे नीस घाल्यात ताचेर थळावे बेजारल्यात। रान खात्यान थळाव्यांक ह्यो काजी करूंक दिवच्यो। जनते बरोबर आपूण आसा, तांच्या वेवसायाचेर हावळ हाडपाक दिवचो ना म्हण मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर बुद्रुकच्यान निलेश परवार। आमच्या गांवांत ते नीस घातल्या ते आमकां काय आयडिया दिवना तेंच्यांनी, मागीर काय सांगो सुद्दां ना। लोक भियाले, एकदम भियाल्या, कित्याक ते काजी बिजी होणोन तेंचे ज्यो लागता त्यो नीस घालतना ते दुर्बिण्याक लागता त्यो सगल्यो होणोन उडयल्या आनी तेंच्यांनी नीस येवन आतां घरा कडेक घातला। मागीर सारके कंपाउंडा भितर बी काय कळना। आमच्यो ह्यो काजी आहा ह्यो पुर्वजां पासून पयलीं पासून आमी करीत येयल्या, मागीर तेज्याच वरसून आमचें पोट चलता की आतांच केले अश्यो ना। आनी इतलें हांव उलोवंक सोदतां, इतलीं वर्सां फॉरेस्ट खंय आसलें? जेन्ना ते काजी करताले तेन्ना तांकां कश्यो करूंक दिल्यो? म्हाजें एक म्हणणें आसा की तांकां कित्याक दिल्यो, की तेन्ना तेंच्यांनी पयशे घेवन बी लोकांक दिल्यो काय एक म्हणणें। आनी ह्यो अशें पयलीं काजी आसा ह्यो आमच्यो खूब पयलींच्यो आसा, मागीर पयलीं पासून केल्या आमचे जाणटे त्योच करीत येयल्या। आनी आतांच्यो न्हू, जे पोर्तुगीज आसले तेन्नाच्यान सांगता की आमचे गांव हे जाणट्यांनी वसयल्या। गांव जाणटे आसले तेन्ना हे फॉरेस्ट बिरेस्ट कांय नासलें, पोर्तुगीजांक सुद्दां घेयना जाय ते तेन्ना। तुमचो कितें ओपोज आसता? ओपोज आमचो डेफिनेटली आमचो ओपोज आहा, कित्याक लागून की आमचे पोट आसा, आमी काजी वरसून जगता आनी ते तर आतां फॉरेस्टान सील केले, ते गेले जाल्यार आमच्या लोकांनी करपाचें कितें? हांगा काय कशे दीस काडपाचे हे आमकां आतां काय कळना। जे आमच्या लोकांनी उत्पन्न केलें आहा तें आयचें न्हू, ते पोर्तुगीज टायमा पयलींचे हांगा लोक हांगा आसा तेन्ना काजीचें उत्पन्न आनी शेती करून हे उपजीविका आपली चलयता। तेन्ना जे आमचे जे उत्पन्न केलेलें आहा तें तांकां सगळ्याक बॉर्डर घालून तेज्या भायर अभयारण्य करचें, तें आमचो ओपोज ना। आनी ते जनावरां बी सुद्दां ते बोंडलाची धरून हाडटा ती हेतूर पावचे पाहिजे, गांवा पासून खूब पयस पावची, तेंचे आमकां त्रास जावचे न्हू। आनी जे पयलीं तो साहेब सुद्दां आहा तो पयलीं 50 वर्सां पासून हांगा निवडून येता 70रीन, आनी तेंचे आमकां पूर्ण पाठिंबो आसता आनी हेच्या फुडें सुद्दां तेज्या वांगडाच आमी रावतले। अशें कितके गांव आसा भितर? हे अभयारण्यान जवळ जवळ 70 शिरसोड गवणे पासून ते कोदाळ केरी माळोले पासून ते हे सगळे गांव आहा आनी करंजोळ बी हे सगळी एरिया भितर येता। जवळ जवळ 70 महादायी अभयारण्य म्हटल्यार ते बॉर्डरी आहा ती सगळी 70 गांव आहा। म्हणजे आनी कितल्या गांवांनी अशें नीस घातल्या? ही करमळेक सुरवात केली, करमळी बुद्रुक म्हणून। सांगपाचें मेन म्हटल्यार कितें आहा खबर आहा, जे फॉरेस्ट जे आहा ते आमच्या तेंच्यानी खूब अन्याय केल्लो आहा। फॉरेस्टान ह्या पर्यावरणाचं रक्षण फॉरेस्टान करूंक ना, आमच्या जाणट्यांनी केल्लें आहा। आनी फॉरेस्टान आमकां उलट त्रास केले। सांगपाचें म्हणल्यार आतां बघ, आतां ज्यो आमच्यो जमनी ज्यो पडींग आहा हेका कारणीभूत फॉरेस्ट। हेचें कारण जी मळां आसली भायर, त्या मळांनी जी रान येतले थंयसर ती जनावरां थारतली, हरण गवे जे बाकीचे, आनी तांकां खावपाक वाग रावतले। पण आतां जर थंय जनावर खावड ना, ते जनावर रावपाक शकना। आनी दुसरें म्हणजे त्या जनावरांक खावपाक वाग रावंक शकना। दुसरें हांगा आतां लोक घरां बांदता, रेंव काडपाक दिना, आनी जी रेंव काडूंक दिना म्हणजे लोक घरां कशे बांदतले? दुसरें म्हणजे कशा रेंवेची जी व्हाळ जो आसा तो व्हाळ भरल्या कारणान ते पाणी भायल्यान वता, लोकांच्यो जमनी फोकरान वयता, ती शेतकऱ्याक नुकसाण जाता। सोशल फॉरेस्ट जे हांगा आहा ते नाकाच्या कामाचेर बेश्टे यूथ पयशे करता। सोशल फॉरेस्ट सुक्या व्हाळांक बंधारे घालता आनी थंय पाणी तुंबल्या कारणान जो बाकीचे जो झाड आसता तो व्हांवन वयता आनी ते पर्यावरणाक धोको येता। आनी पर्यावरणाक धोको येयल्या नंतर आमकां शेतकऱ्याकय धोको येता। अजून आमच्या लोकांक खूब खबर ना, पर्यावरण आनी शेतकरी हे दोगांचो एक समान अधिकार आहा। तेन्ना पर्यावरण आहा तो पर्यंत आमी आहा आनी आमचेर अवलंबून पर्यावरण आसता। म्हाजो स्टँड आमी लोकां वांगडा आहा। आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा, हे आयजचो उत्पन्न न्हू, काय उत्पन्न 50, 60, 70 वर्सांचे पयलींचो उत्पन्न। फॉरेस्टान जे कोण उत्पन्न घेता, फॉरेस्टाचे कायदे लोकांच्या विरोधान आसलेले कायदे आमकां मान्य ना। दुसरी गोश्ट कित्याक हांवें सांगले प्रमाणे म्हाका मुख्यमंत्रीचे पूर्ण विश्वास आहा की हांव म्हाजें निवेदन जें आहा तें योग्य तरेन मांडून हांव मुख्यमंत्रीक कन्विन्स करतलो की हे जे ऑफिसर जे मस्ती करता हांकां खंय ना खंय फाटीं ओडपाचें काम मुख्यमंत्रीन करूंक जाय। आनी म्हाका खात्री आहा मुख्यमंत्री योग्य ते करतले, कित्याक आसा केन्ना कोणाक खबर नासतना हे लोक येता आनी हांकां ह्या ऑफिसरांक कळोवंक जाय की हांव हांगा ह्या परिसराचो आमदार आहा, म्हाज्या लोकांचें उत्पन्न गेले इतल्या वर्सां आमी रिजर्व फॉरेस्ट दवरलेली। आयज वायल्ड लायफ सँच्युरी आसूं, कोण म्हणटा टायगर रिजर्व, आमकां टायगर रिजर्व नाका आनी कसलेच रिजर्व नाका। हांगा आमकां जाय की लोकांनी शांतपणे ते रावूंक शकूंक जाय। फाल्यां लोकांची लोकांचे आयज घरान फॅमिली वाडटा, तेंचे घर बांदपाक तांकां जाग्यानूच आपल्या ओन जाग्यान ते वाडयता,
ते सगळ्या गोष्टी खातीर जर ऑब्स्टिकल येवंक लागले मागीर लोकांनी रावचे कशें. गांवान गरीब लोक रावता, ह्या ज्या परिसरान श्रीमंत कोण ना, हे तेच काजीचे उत्पन्नाचेर जगता. आनी हांव गांवच्या लोकांना सदां रावतलो. आतां तुमीच पळयात, तुमी प्रेसांतले माध्यम, तुमी पळया कोणाच्या घराच्या कंपाउंडान वचून मारले. एटलिस्ट अवेरनस तयार करा, लोकल MLA कॉन्फिडन्सान घ्या आनी मागीर करा. हे सगळें हांव निवेदनान मांडून मुख्यमंत्रीक हांव दितलो. म्हाका विश्वास आसा इतल्या वर्सां आमी सांबाळ्ळी सत्तरी, आमी सांबाळ्ळे, लोकांनी उत्पन्न घेतलें, लोक शिकलो, वयर सरलो. आनी हें सादेपणान जावंक ना. आई वडिलांन कश्ट करून भुरग्यांक शिकयले, दिवसाड्यार काम करून भुरग्यांक शिकयले. आयज तेंचें जें उत्पन्न जर कोणी जर सांगलें तेंकां आमी काडून घेतले, हें आमकां मान्य ना आनी हें जावपाक हांव केन्नाच दिवचो ना. आमचो डिमांड म्हणजे आमची ज्यो जमणी आहा त्यो आमच्या नांवार करून दिवच्यो आनी फिक्स तेंची आमची बाउंड्री करून दिवची.